माथेवाप्रमाणे सुवार्था अध्याय 25 10 धेडयांचे वपार. तो दीस येताना देवाचे राज्य हे परे म्हूण येत. 10 धेडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बुध नाथल्यो आनी हेर 5 बुधवंत. बुध नाथल्या 5 आपले बोगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुधवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कुळसुळ्यांनी तेल घेतले. होरेतान येवंक घालाये केल्ल्यान तांकां सकटांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोध्यान राती एक भोब जाली. आळे होरेत आयलो, ताका मेळोंक येया. इतले आयकल्ल्यास त्यो सर्व धेडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बुध नाथल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया, आमचे दिवे पालवातात. पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हणलें, आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशी वचोन मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस. आनी आयत्यो आसलेल्यो धेडयो ताचे सांगाता लग्नासाला भितर सरल्यो आनी धारवोटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 धेडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणोंक लागल्यो. पूण ताणें भितर थावन जाप दिवन म्हणलें, ना, जायना. तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. तेग साकरांचे वपार. सर्गींचे राज्य अशें म्हूण येत. एक मनशाक आपले घर सोडन परगांवांक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दूड बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य तेकीद ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयनार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वाहिवाटाक घाली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडलीं. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी धरणींत 1 फोंड खणून आपल्या धनियाचो दूड ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येताच तांचे लागचे लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकय 5 जोडल्यात. तवळ ताच्या धनियान ताका म्हणलें,
शाहाबास बोऱ्या आणि फाथ्येनेच्या साखरा ल्हान संगतीने तू फाथ्येनेसो म्हूण दाखयले. देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुझ्या दुनियाच्या संतोषांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धन्या, 2 तालंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकय 2 तालंतां जोडल्यात. ताच्या धन्यान ताका म्हणलें, शाहाबास बोऱ्या आनी फाथ्येनेच्या साखरा. चिल्लर संगतींनी तूं फाथ्येनेसो म्हूण दाखयलें. देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुझ्या दुनियाच्या संतोषांत वांटेली जा. शेकी 1 तालंत घेतिल्लो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धन्या, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नातले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडूंक नातले कडेन तूं आरायताय. त्या पासत हांवें भियान वचून तुजें तालंत धरणीपोंदा पूर्ण दवरलें. दर आतां तुजें तुका पावलें. नश्ट्या आनी आळशी नौकरा धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें ओंपूंक नातले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसडूंक नातले कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मू. तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालोनाय? हांव फाटीं येतास म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटें न्हय? खाणगेया देखून ताचे लागचें 1 तालंत आनी 10 तालंतां आसलेल्याक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक भरून वमतासर सडेत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें काडून व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया. थंय जातालें रडणें आनी दांत किर्लोनी. सर्व परजांची झडटी. मनशापूत सगळ्या देवदूतां सांगाता आपले महिमेन येतास आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सोमेस्त परजा ताचे समोर जम जातल्यो. आनी गवळी बोकड्यांक बोकऱ्यां थावन वेगळी करता तशें सोमेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्यांक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया, तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यान संवसाराच्या अरंभात थावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें. हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदेंत आसलो
आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटाले, केदाळा सोमया, आमी तुका भुकेल्लो देखल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें. केदाळा तुका थानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या धाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटालो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडल्यान देंवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उच्यांत. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळ तेय ताचे लागीं विचारताले, केदाळा सोमया, आमी तुका भुकेल्लो वा थानेल्लो देखल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना? आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना, तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतेले ससनाचे कॅस्तीक, पूण भाग्यवंत वेतले ससनाच्या जिविताक. आमेन.